नमस्कार, दनपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. 5 मयाक जावपी नीट परीक्षेचे फर्मागुडी पोन्ने NITतले सेंटर कुंकळे नव्या जाल्ल्या NITत शिफ्ट केला म्हूण NITचो संचालक OR जयस्वाल उलयला. गोंयांत खंय 6 ते 7 सेंटरां, फोंडेची बाकीची सेंटरां आसात थंयच फकत NITतले सेंटर शिफ्ट. जांकां फर्मागुडी सेंटर आशिल्ले तांणी कुंकळे परीक्षेक येवचे म्हूण तांचो उलो. As you know, NIT Goa recently shifted to its new campus. Since last 14 years, we were at Pharmagudi Ponda campus. Okay, and when we were in Ponda campus, we have conducted NEET. We were one of the NEET center. NEET exam is conducted by National Testing Agency (NTA). Okay, so they do all the logistics. Okay, in Goa there are total 6 to 7 or even more than that centers. One of them is NIT Goa. Now, what is our apprehension? Typically, if suppose one NEET candidate comes from Karwar, gets down at Kadamba bus stand and tell autowala that please take me to NIT Goa. Inadvertently, fellow may take him or her to Ponda campus. That should not happen. That is why we are taking your help to please publicize this, that now NIT Goa is at Konkolyam. All NEET candidates should go to Konkolyam campus. That is the basic this thing. Inadvertently, nobody should reach to this campus. आम्ही सध्या आसा कुंकळे NIT कॅम्पसाच्या भायर आनी तुमकां खबर आसतली नीटची एग्जाम जी आसा ती 5 मे थारायल्ली आसा आनी भुरग्यांक अशें कळयलें आसा की एज्युकेशन डिपार्टमेंटान की येता त्या 5 मे रोजी ही जी नीटची एग्जाम आसा ती कुंकळे जातली आणि जे फोंड्या जे कॅम्पस आहे NITचे थंय वचपाचें ना अशें त्यांनी कळीत केलेलं आसा. सो येता ते 5 मे रोजी प्रत्येकान दखल घेवची की स्टुडंट्सांनी जो नीटची एग्जाम जातली ती कुंकळे जातली. स्टुडंटा खातीर कुंकळच्यान रुपेश राव. धारबांदोडा ते दूधसागराचेर वचपी 430 जीपवाले रस्त्यार. ट्रिपी फाटल्यान 265 रुपया भरचे पडटा. टुरिस्ट देंवपाक लागल्या, मात ट्रिपी फाटल्यान 265 रुपया भाजपचे एका कार्यकर्त्याक मेळटा. हातूंत लोक लॉसांत. आमदार विजय सरदेसायचो आरोप. होच लोकांचो विकास काय म्हूण विजयाचो प्रश्न. धारबांदोड्यात येत्या जीपी आसात, जीपी वतात हांगा दूधसागराचेर 430 जीपी आहात. 430 फॅमिलीचे पोट ताचेर अवलंबून आहा. हांचेर 265 रुपीज 65 रुपया एक्स्ट्रा घाले. कोण एकलो पाटील म्हणून आयलो, त्याची पाटीलाचे फी काडल्यान त्यो घाल्यो. आता टुरिस्ट फुटफॉल कमी जाला, तांचे पोट उडयलें. कोणाचे तिसऱ्याचेच एक बीजेपीचे वर्कराचे पोट तातूंत फुल्लें. ताजें जालें, ताजें जिवीत जालें, बसलें सेट. तुमी काबार. हो विकास? हाजेर तुमी विचार करपाची गरज आहा. हो विकास काय? निमाणे दिसा काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधीन रायबरेलींतल्यान उमेदवारी अर्ज भरला. भाजपान दिनेश प्रताप सिंगाक उमेदवारी दिल्या. दुसऱ्या वाटेन राहुल हल्ल्या उपरांत काँग्रेसीचे बाले किल्ल्याचेर गांधी परिवार ना. अमेठीत भाजपाच्या स्मृती इराणी आड काँग्रेसीन KL शर्माक देंवयला. वेंचणूक लडोवपाक हे फुडें इच्छूक ना तशें पक्षाकूय कळयला. निमाणो निर्णय पक्षाचो. पक्षान नाका म्हणचे परस स्वता इच्छा दाखयल्ली बरी. श्रीपाद नायक प्रुडंटा कडेन उलयलो. आपल्या फाटल्यान चल्याक तिकेट मेळपाक जाय अशी खंय अट ना. पक्षान काम करपी नवो उमेदवार दिवचो आपलो ताका तेंको आसतलो. श्रीपाद उलयलो. तुम्ही फाटले फावट म्हणले तुमचे लास्ट इलेक्शन म्हणून अशें तुमकां कित्याक दिसता? अशें आतां जवळ जवळ 25 आनी 30 वर्सां हे जिवनांतलो खूब पिरियड जाला. म्हणून आतां एक नवीन रक्ता आमी हें दिवंक जाय, संदी दिवंक जाय. तातूंत नवे जोमान आज हें फुडें पावलां ते आनी इल्लेशे जोमान फुडें काम करतले. आनी म्हणून पार्टी कडल्यान हें करचे पेक्षा आपणेच आपली तयारी दाखोवप हें बरें. आतां हें म्हजें मत आसा. पार्टी जें कितें आहा तें ठरोवपाक मोकळी. पार्टीचें हांव डिसिजन घेवंक शकना. म्हजे परीन हें बाबा म्हजी तयारी ही आसा. तुमी आतांच म्हणजे फाल्यां इलेक्शन येयलें तेन्ना नाका, तर आतांच 5 वर्सां पयलींच हांव सांगता की फुडले तुम्ही नवीन कॅन्डिडेटची तयारी करची म्हणून हांवें पार्टी कडेन रिक्वेस्ट केला. आतां रिक्वेस्ट मानप ना मानप ही तांची जबाबदारी आसा आनी म्हजी भुमिका हांवें क्लियर केल्या.
सो तुमची आता लिगसी तुम्ही तुमच्या चेड्याकडे ना ना अशें काय ना ना अशें ना आमी ते जर आशिल्लें जाल्यार तो कुमारजुंचो आमदार जावपाचो पण पार्टीन ठरयलें ना हाज्या मंत्र्याच्या भुरग्यांक तिकीट दिवप ना वी एक्सेप्टेड दॅट आणि म्हणून तुम्ही म्हणता तुम्ही रिटायर्ड म्हणजे नाका म्हणतात स्वतः तिकीट मागीर ते आपल्या चेड्याक दिवं ना ना अजिबात ना आमचे आज्या पणजेची प्रॉपर्टी न्ही ते प्रत्येकाच्या कॅलिबराचेर प्रत्येकाच्या प्रयत्नाचेर तो फुडें येवंक जायो आनी तशेंच करा आमी केन्ना म्हजो भुरगो म्हणून किंवा म्हजें कुटूंब अजिबात अशें आसचें ना पार्टीक स्वतंत्र आसा खंयचोय उमेदवार जो बरो रिजल्ट भारतीय जनता पक्षाक दितलो तो ताणें हाडप तातूंत कांय आनी आमी जिवान जीव अशे पर्यंत जीव तोडून तांकां काम करीत रावतले. इंडिया अलायन्साचे सरकार सत्तेर येतनाच संविधानाचे 10वें शेड्यूल घटमूट करतले. पक्ष बदलतानाच आमदार अपात्र थारतले. 5 जूना उपरांत अशें केल्या उपरांत 10 ते 15 राज्यांतले बीजेपीची सरकारां कोसळटली. काँग्रेसीचो फुडारी पवन खेरा उलयला. गोंयाक खंय कोल हब करूंक सोदतात. बीजेपीचे 400 पार जाल्यार काँग्रेसीचे सगळे खंय जेलीत. माइनिंग की बात हम इंतजार ही कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने वादा किया था, क्या हुआ उस वादे का? क्या गोवा को हम कोल हब बनाना चाहते हैं? डू वी वांट गोवा टू बी अ कोल हब ऑफ इंडिया? कि हम 10th शेड्यूल को इतना मजबूत करेंगे कि कोई भी सांसद या विधायक जो ही अपनी पार्टी बदलता है वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. आप ये देख लीजिए, 2024 के लोकसभा के रिजल्ट आने दीजिए. 5 जून को देखिएगा 10-15 राज्य सरकारें भारतीय जनता पार्टी की गिर जाएंगी. जुलाई आते आते खत्म हो जाएंगी. ये हम आपको चुनौती दे रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट आपके बीजेपी ने दिए हैं, अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट को कैंडिडेट बनाया है. ये कोई आपके लिए नहीं कोई काम करने वाली है. ये अपने मोदी जी के लिए और मोदी जी के जो अमीर दोस्त हैं, क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, उन्हीं की रिप्रेजेंटेटिव रहेंगी. 400 पार, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात खत्म. 400 पार का मतलब क्या होता है? 400 पार का मतलब संविधान बदलो, आपके और मेरे जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, वो खत्म कर दो. आज तो आप सवाल पूछ पा रहे हो, मैं यहाँ जवाब दे पा रहा हूं. खत्म हो जाएगा. हम लोग सब जेल में होंगे. या देशाचो गृहमंत्री येता. हांव मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां सांगपाक सोदता की फाल्यां तांकां विचारात तांचो स्टँड ऑन एंटी डिफेक्शन कितें तो. जे संविधान तोडपाचो प्रयत्न करतात, जो मनीस आज देवाकडे उलोवपी मनीस तांचे कडेन गेल्लो, जाणे ह्या कॉन्स्टिट्युशनाचो मर्डर केलो आनी त्या सायडीन गेला, हे प्रश्न तांकां विचारात. मतदारसंघ लीड दिली म्हणून 2027चे वेंचणुकेक भाजप उमेदवारी दितले ह्या आशेचेर आमदारांनी रावचे न्ही म्हूण प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयलो. भाजपचो प्रचार खंय निमण्या पावंड्यार दोनूय सीट भाजप बहुमतान जिखता म्हूण विश्वास. सरकार ज्या वेळाचेर खूब वर्सां जाता त्या वेळार साहजीक आसा, पण आतां हांव इतले आमी फिरतात, म्हाका दिसता ऑलमोस्ट हांवें 40 मतदारसंघान गेला आसतलो. पण तशें बारीक सारीक एखादे आसत, पण खूब एग्रेसीव अशी एंटी इनकमची म्हाका खंय दिसूना. कारण काल हांव हांगा फिरतालो दिवचले, त्यामुळे संपूर्ण हातूंतल्यान एका मनशाचें आशिल्लें पर्सनल लेवलाचेर एंटी इनकमन्सी जी आसता पळय तिका ओवरकम करतले संघटन हो एक उपाय आसा. आनी ह्या माध्यमांतल्यान म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की बऱ्या तरेचें मतदान, आमचो टार्गेट आसा की मोर दॅन 70% वोटींग हें गोंया भितर जावं जाय अशें आमचें प्लॅनिंग आसा. निवडून येतले सीट दोनूय, पण हे निवडून येता आसतना प्रत्येकाक दिसता की म्हज्या मतदारसंघान एक भरपूर लीड मेळची, ही प्रत्येकाक दिसता. आनी त्यामुळे सगळे जाण काम करतात. जर भरपूर लीड मेळ्ळी पण ते केवळ आमदारा मेळ्ळें मेळटा अशेंय ना. त्याचें क्रेडीट जें आसा तें पूर्णपणे मतदारसंघाक वता. त्यामुळे आमी कोणाकूच हें पळय हें तुजें टार्गेट तें टार्गेट अशें आमी कोणाक सांगूं ना. ते 8 आमदारां बरोबर तेंच्या बरोबर तेंचे मतदारूय येयले. तेंचें मतदान कितलें आयलां तें आतां येणाऱ्या निवडणुकीक डेफिनेटली कळटलें. म्हणजे आमकां आपापल्या मतदारसंघान हे आमच्या गेल्या वेळचें मतदान आसा, वाडलें आसा जाल्यार डेफिनेटली तेंचें मतदान तेंच्या बरोबर आयलें अशें जातलें. तुमी ट्रॅक धरतले? म्हज्या पेक्षा तांकां चड दिसता न्ही, काळजी आसा. कारण ताका परत 2027च्या निवडणुकीक निवडून येवपाक जाय सगळ्याच जाणांक, आनी त्यामुळे प्रत्येक जाण आपलो ट्रॅक रिकॉर्ड दवरतले. 2027 स्टेट असेंब्ली जनरल इलेक्शन जातलें तेन्ना ह्या लोकसभेच्या इलेक्शनाचो आमदारांचो परफॉर्मन्स वा ते इच्छूक उमेदवाराचो परफॉर्मन्स कावंट करतले? ना, कशें आसता पळय, लोकसभा निवडणूक वेगळी आनी विधानसभा वेगळी. त्यामुळे विधानसभेचो ह्या क्रायटेरियन लोकसभा ठरता अशें ना. त्या वेळाचेर कितें सिच्युएशन जातलें त्या सिच्युएशनाच्या आधाराचेर शेवटच्या 6 म्हयन्याच्या आधाराचेर ताचेर फुडलें त्या आमदाराचें भवितव्य ठरतलें.
जिखून येवपाची त्याची कुवत आसत बाकीचे कॅपॅसिटी हें तेन्ना ठरता. आजच्या निवडणुकी भितर फुडलें जालें पक्की अशें केन्ना जावंक शकना कारण तें वेगळें आनी ती निवडणूक वेगळी आसा. पेडे जंक्शनार वरा भितर 2 ॲक्सिडंट. पयलो ट्रक आनी मोटारी मदीं ॲक्सिडंट, कोणाक दुखापत ना. दुसऱ्या ॲक्सिडंटात 2 मोटारसायकलवाल्यांनी एकामेकाक मुखली. दोगूय रायडर जखमी. म्हापशें जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू. आमी आसा पेड्यान आनी हांगासर पेड्यान आतां एका वरा भितर 2 ॲक्सिडंट जाले. म्हणजे पेडे जंक्शनाचेर एक आनी मातसो थंयसून 200 मिटर सकयल आनी एक ॲक्सिडंट जालो. म्हणजे 2 हांगासर मेन उदक मातसो व्हडलो ॲक्सिडंट म्हणटात तो 2 टू व्हिलरी भितर जालो आनी 2 टू व्हिलरी वयल्यान 2 टू व्हिलरी वयले दोगांय इंजर्ड जाले. एकल्याक पांयान बरें लागला जे मातशें बारीक बारीक ताका आनी खंय ताका लागला आनी दुसऱ्या ताच्या पांयांकूच लागला आनी तांकां दोगांयक दिसली हॉस्पिटलान येयल्या. तशेंच दुसरो जो जंक्शनाचेर ॲक्सिडंट ट्रक आनी 4 व्हिलर ह्या दोगां मदीं ट्रक वयतालो आनी दुसरे गाडीसून 4 व्हिलर वयताले आनी तेंच्या भितर ॲक्सिडंट जालो. हांगासर पळयलें जाल्यार डेलीच्या डेली ॲक्सिडंट जायत आसतात पूण हांगासर कोणूच म्हणजे हांगासर कितें फ्लायओवर जावं आनी कितें आसा हेचो डिमांड आसा पूण कोणूच हांगासर लक्ष दिना. स्टुडंटा खातीर हांव म्हापशेंच्यान सांगता. काँग्रेस सत्तेर आयले उपरांत पक्षांतर बंदी कायद्यांत बदल करतले म्हूण काँग्रेसीचो खासदार शशी थरूर उलयलो. दोट्टी नागरिकत्व मेळोवन दिवपाचो खंय यत्न. वेर्णा जाल्ले सभेत शशी थरूराची घोशणा. भाजपाचो एक राष्ट्र एक वेंचणुकेचो नारो खंय हास्यास्पद. So I challenge this, saying if we're going to call it a citizenship, at least let us give people the rights of citizens. And they said, no, 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 no. We had briefly had a time when OCI card holders from foreign countries were allowed to play for India and represent India in certain sports. There was a tennis player called Prakash Amritraj who was born and brought up in America, but who played for India in the Davis Cup. Because at that point he was better than many others with Indian passports. He was only an OCI holder. Until one of our ministers stopped that. And I went and argued with the minister. And he said, if we are playing the US in the Davis Cup, which national anthem will he stand up for? I said, if he's playing for India, of course he'll stand up for our national anthem. The day he plays for America, he'll stand up for their national anthem. How does it matter? Really sorry to hear that. And I really do want you to know that as far as the Congress Party is concerned, we will always want to stand up for your rights, to safeguard your own land and to preserve the land of Goa for your cultural heritage and for your own people. पणजे स्मार्ट सिटीची कामां सुरू असताना पुरातन काळांतल्यो एक मुर्त्यो मेळूंक लागल्यात. 2 दीस फाटीं एक मुर्ती मेळ्ळे उपरांत तेच सुवाते लागसार आनीक 2 मुर्त्यांचे अवशेश सापडल्यात. राजधानी पोरण्या गोंयच्यान पणजे हाडिल्ली तेन्नाच्यो मुर्त्यो आसूं येत म्हूण थळावे सांगतात. पुराभिलेख खात्यान मुर्त्यो ताब्यात घेतल्यात. 1750 राजधानी आमची ओल्ड गोवा बोर्ड ती मागीर इंग्लीश सेफ जाली. त्या टायमार कितें तरी आनी आमी उडयले कितें म्हूण आमकां खबर ना. पूण आतां आर्कोलॉजी ते सगळे विचार करून सांगतले आनी तांकां नॉलेज आहा न्हू आनी तेंचे कडेन ते रिकॉर्ड कडेन उरता आनी ते आतां दुसरी येवन पळोवनूय तेवूय सांगतले ते येवन म्हाका दिसता हे काडून येयला बरें काय दिसता मातशें. पूण सर ही जी प्लेस आसा न्ही थंयसर आनीकूय अशेंच मुर्ती मेळपाक शकता सांगून जायना. आतां पळय हे आतां हे कितले फूट 25 फूट लागून ना ते कुशीक दुसरे पळय 10 मिटर आहा तेजी कुशी मेळटा आनी देप्याचे ओल्ड पयली हे स्टोर रूम देप्याचो आसलो स्टोर आहलो तेजे मुखार. सर हिस्टोरियन्स म्हणटा की असले 100 मुर्तीज तरी आसतले तर तुमकां कितें दिसता अशें ह्या सायडीन आसा अशें 1750 पुर्तुगेज न्हू तेंचे मुर्ती बिर्ती रागान थिंग व्हरून पुरोवन उडयल्ले कितें म्हूण ते हे आनी कोणाक कळचें न्हू कितें आसा तें. अजुनूय ओल्ड गोवा लेफ्टान हे तितून खूब मुर्ती आहाय पळय म्हादेवाची भितर वाटेन. दोन 2012 प्रचाराक मोदी गोंयांत आयिल्लो तेन्ना मेरशे रॅलीत स्थायी मायनिंग सुरू करपाचें उतर दिल्लें. मात आजून कित्याक चालू जायना. मायनिंगाचेर निमून आशिल्ल्यांचो प्रश्न. सरकारान आतां तरी लक्ष घालचें म्हूण मागणी.
सत्तरीचे आलवारा आफ्रामे जमिनीचो टायटलांचे विशय प्रधानमंत्र्या मेरेन पावोवपाचो, जमीन नावार करूंक दिवच्यो म्हूण मागणी. तुमचे प्रश्न, तुमचे इशू, तुमच्यो आशा, तुमच्यो आकांक्षा, आमची माझी लोकनामो. आता गेली 10 वर्सां जाली आमचें मायनींग बंद आसा, पूण आजून मेरेन म्हणटा ते मायनिंगेचेर सारको तोडगो म्हणटा ते कित्याक काडूंक ना हे BJP सरकारान जावन. ते रॅलीक सुद्दां तेणी मोठ्या दबावान सांगलेलें की बाबा ही मायनींग आसा पळय ती आमी कशी करून स्टार्ट करतले, सस्टेनेबल मायनींग म्हणटा ती स्टार्ट करतले. 12 वर्सां जाय येयली, सो 12 वर्सां मेरेन आजून मेरेन ते उतराचेर तर ठाम ना. लोकांचे ट्रक चलताले, तेजेर गॅरेजी, तेजेर लोकांची शॉपां हे सगळी बंद पडलेली आहा. आनी मोदी जे सांगता व्हडली व्हडली आश्वासनां दिता जाल्यार गोंयांत तरी आमकां कांयच अजून हांगा कसलीच आश्वासनां ताणें पाळूंक ना. मायनींग बंद करून बारीक मनशांक सगळ्यांक त्रासान घातले. प्रमोद सावंत जो गोंयांत जो मुख्यमंत्री सांगता भिवपाची गरज ना म्हणून, जाल्यार सत्तरीत सगळ्यात महत्वाचो इश्यू जो आसा तो आमच्या आलवारा जमनी, ज्यो जमनी आसा त्यो आज्या आनी पणज्याच्या नांवार आसा. त्या खातीर सत्तरीतल्या सगळ्या लोकांचो हो डिमांड आसा की सरकारान ह्यो जमनी आमच्या नांवार करतना किंवा आमकां दितना तुमची जी किचकटपणां जी आसा ती थोडी कमी करता. म्हाका दिसता हे सरकारी जे हे अधिकारी आसात न्हू हेच फुडें व्हराना. सर्वे बी करून गेले अजून काय पत्तोच ना तेचो. आता तेन्ना हे सरकारान मोदी मेरेन हे पावोवचे कोण तर. ज्यो सत्तरीतल्या आमच्यो जमनी आसात, वेगवेगळ्या प्रकारच्यो जमनी आसात, हितून आलवारा प्रकारच्यो ज्यो जमनी आसात म्हणजे टायटल जेका म्हणटात ते टायटल आलवारा टायपचे आसलेल्यो अश्यो काही जमनी आसात. आणि त्या जमनी विशयीचो विचार ह्या सरकारान केल्लो. हो सरकार त्या जमनीचो शेतकऱ्याचो विचार करता अशें तेन्ना दिसलें. हो प्रोसेस आहा तो तेंच्यांनी चालू केला, पण तेतून सुद्दां आमकां दुबाव दिसता. आणि त्यो सुद्दां वरडी आहा त्यो हेंच्यांनी फॉरेस्टान आमकां एपेल्स म्हणजे त्यो केसी करपाक लायल्या. हेचो अर्थ हांगा अशें आमकां दिसता की हांगा एक हुकुमशाही चल्ल्या की काय. पण तिसरी पिढी म्हाजी हांगा चलता, पण हे गांव जावं हांगातली जी लोक वस्ती आसा हांकां बरीचशी वर्सां जाल्ली आसा. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळ्या. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.